येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कुंकळे घेवपाक मेळटा बुरशा नाल्याचें दर्शन. 5 वर्सां आदीं केल्लो नितळ. पावसांत उदक भरून मेळ्ळें उदक व्हांवता वाठारांत. पावसा आदीं घालात जाग्यार मागतात थळावे. पंचायत आनी पंचायतीची ग्रामसभा ही राजकारणाची सुवात न्ही, पूण हालीं राजकारणाचो शेक पंचायतीचेर लागला दिसपाक. मुक्त आनी निश्पक्ष ग्रामसभा जावची, कांय एक्टिव्हिस्टांनी घेतली पंचायत संचालकाची भेट. केरळ आनी मध्य प्रदेशांत दर्यादेग वाठारांनी तयार जाला कमी दाबाचो पटो. फुडल्या सप्तकांत दाट पावसाची शक्यताय. 14 तारीख मेरेन हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत आनी पंचायतीची ग्रामसभा ही राजकारणाची सुवात न्ही, पूण हालीं राजकारणाचो शेक पंचायतीचेर दिसता. पंचायत राजकारणाचे भाट न्ही. मुक्त आनी निश्पक्ष ग्रामसभा जावची हे खातीर समाजातल्या कांय जबाबदार घटकांनी पणजे येवन पंचायत संचालकाची भेट घेतली. सांताक्रूज पंचायतीची ग्रामसभा जाली, पूण तातूंत कायदे आनी नेमा भायर खूब गजाली घडल्यो. कोफुसांव जालें, वादावादी जाली. सरकारी नोकरेंत आशिल्ल्यांनी ग्रामसभेत कित्याक उलोवप ना? बीडीओचो ऑब्झर्वर आपलें काम वेवस्थीत करता काय ना हाचे कडेन खळसणेन लक्ष दिवचें, अशा कांय गंभीर मुद्द्याचेर ह्या एक्टिव्हिस्टांनी संचालका कडेन स्पश्टीकरण मागलां. पार्लमेंटान उलयले 20,000 कोटीचे बद्दल, तर राहुल गांधीक सायडीक. म्हळ्यार आयज आनी हांगासर पंचायतीन जरी तर एक क्वेश्चन केलें जाल्यार वचून पुलीस स्टेशनान कंप्लेन. म्हळ्यार डिफरन्स तुमी पळयात, डिफरन्स कांयच ना. वयर जें चल्लां तें सगळें सारकें फ्लो जाता सारकें. जे भशेन जी पद्दत वयर चल्लेली आसा पळय सेंट्रलाक, ही पद्दत सारकी ग्रासरूट लेवलाचेर फ्लो जाता. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार प्रशासन, तुमचें दारी प्रशासन पंचायतीन जें जावपाक जाय, सिस्टमॅटीक जावपाक जाय, ताका लागून ग्रामसभा दिल्ली आसा न्ही. आनी ग्रामसभेक ह्या भाशेन ट्रिटमेंट करप एक सिटीजनाक, जाल्यार म्हाका दिसना की ही ग्रामसभा. ऑब्झर्वर जो आसा पळय ताणें रिपोर्ट करचो आसता, आनी तो रिपोर्ट जो आसा पळय ग्रामसभेचो रिपोर्ट जो आहा पळय तेणी बीडीओक धाडचो पडटा. आनी ताजे नंतर कितें इश्यूज जाला, कितें इश्यूज जावन ना, ओके, आनी कशे भशेन पंचायतीन तर सारकी ग्रामसभा कंडक्ट जायना जाल्यार कशे भशेन ती कंडक्ट करप, नेक्स्ट ग्रामसभाक हें डायरेक्शन येवपाक जाय. सो हे इश्यूज जाता काय ना काय हे विचार करपाक येयल्ले आसात. प्रत्येक एक्टिव्हिस्ट जावं कॉमन सिटीजनाचेर हो अटॅक जाल्लो आसा. आनी हांवें अक्षरशः पळयल्लें आसा की आयज एल्सापायक असो थ्रेट येता की बाबा तुजो गव्हर्मेंट जॉब वचूंक शकता. हें कितें म्हणजे इनडायरेक्टली वॉट आर यू ट्रायंग टू टेल? गव्हर्मेंट सर्वंट्स और गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज डू नॉट हॅव रायट्स टू गो टू द ग्रामसभास? पुट इट अक्रॉस. आज आमकां विचारपाक जाय इव्हन डायरेक्टराक की बाबा असो नवीन कायदो आयला काय? Observer is one of the staff of the panchayat. Tikan dila answer. Observer is so and so. He is one of the staff member of. Can a staff member be concerned panchayat? Can a staff member be the observer? The observer has to come from the BDO. Now, since the system is not proper, the system पळय सारकें आसना, ताका लागून ही झगडी, ही मारामारी जाल्यार तो फंड मोडपाची शिस्त एक स्थापल्या आसतली. गोंयच्या सरकारानूय स्थापल्या. आतां ती शिस्त तर स्थापल्या जाल्यार ताजो रेकॉर्डूय कसो दवरचो, ताजे प्रोसिजर कितें फॉलो करचें, हें सगळें बरयल्लें आसा. आतां हें तर बरयल्लें आसा पळय तें फॉलो जायना. सरपंच मारियानो आरावजोचें तेंच मत. तो म्हणटा ग्रामसभा हो लोकांक तांचो आवाज मांडपाचो प्लॅटफॉर्म. लोकांचे हांगा गळे आवळून चलचें ना. बीडीओ ऑब्झर्वर नेमको कितें रिपोर्ट दिता हेंवूय पळोवपाक जाय. सरकारी यंत्रणा ग्रामसभांचे बाबतींत गंभीर आसा काय ना हेंवूय पळोवचेंच पडटलें. आम्ही पंचायतीन काम केलां आनी आमी ग्रामसभा अशी फेस केलेली आसली, पूण हे भाशेन करप, सरपंचाचो घोव, ताची भुरगीं, डेप्युटी सरपंचाची बायल, हातील्लो मायक काडप आनी उलोवप दिवप ना, दिस इज रॉंग कंप्लिटली. ग्रामसभा म्हणजे कितें? सांताक्रूज विलेजाच्या लोकांची कितें अडचणी आसा त्यो ग्रामसभेच्या मुखार घालूंक जाय. कितें क्वेश्चन आहा तेजी आन्सरां पंचायतीन ग्रामसभाक दिवंक जाय. पूण हे भाशेन घडलां पळय तें बरें न्हू. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी संगीता ओली. राजधानी शारांतलो दर एक रस्तो खणून उडयिल्ल्यान थळाव्यांचे आनी प्रवाशांचे हाल जाल्यात.
चिंतेची गजाल म्हळ्यार शारांतले रस्ते एकाच वेळार कंत्राटदारांनी काम करपाक खणल्यात खरे, पूण ते लोकां खातीरूय उक्ते दवरल्यात. पळयात. I'm here near Panjim Church, which is right in the center of the capital city, and this road that we are at here leads into Fontanas Mala. And what the PWD or the authorities that are responsible for this have done is they have furrowed the roads here. Now what this has led to is a very slippery and a dangerous surface for two-wheeler riders. What these lines, as you can see in the road, what are like formed into sort of grooves, kind of derail the tire that while a two-wheeler is going on the road. Now, what sort of safety measures are being taken here is, it boggles the mind because there's nothing. There's no signboard, there's no caution board, there's no police, there's nothing. All they have done is they have just furrowed the road and it has been like this for weeks on end. रस्त्यार काम करपी मजूर म्हणटात निचरो करपाचें काम पुराय जाल्या उपरांतच ताचेर डांबर घालतले. आनीक 5 दिसांनी निचरो पुराय जातलो अशें ते सांगतात. पूण तो मेरेन दुचाकी वाहन चालकांक रस्त्यार भोंवतना जीव आनी हातपांय धोक्यांत घालचे पडटात. ऐकात. ये क्या काम चल रहा है अभी? क्या काम चल रहा है अभी? ये नाले का? हाँ, नाले का ही ये रस्ते का किसने लग गया? रस्ते का ये होएगा तब ये होने के बाद तो ये पहले ही ऐसे करके रखा था. हाँ, ऐसे इसलिए क्या था, थोड़ा वो उसका माल निकाला नहीं, हाँ सफाई किया अब फिर उस पर डाले. पर पहले सफाई करके रखा, बाद में ये ड्रेन लिया, फिर पहले आया था वो काम. अभी गाड़ी पूरा हिलता है इसलिए पूछ रहा है मैं. बाइक में जो जाता है ना, ये तो खड्डे से गिरे बाइक पूरा हिलता है इसलिए क्या चल रहा है काम. और ये होने के बाद फिर रास्ता आएगा इधर, पहले साइड का आएगा 5 दिन के अंदर में. 5 दिन के अंदर 25 तारीख को फैला नहीं है. 25 तारीख. गोवा 365 खातीर सृष्टी आथानीकार, सुभाशीश गोवेकार आनी शिवानी सांगेलकार. कुंकळेचो नालो साफ दवरिनात. हाचे आदी तो नितळ केल्लो तो 5 वर्सां आदी. नाल्यांत झोपां वाडिल्ल्यान उदक आडावन उरता. पावसांत उदक ओव्हरफ्लो जाता. पावसा आदी नालो जाग्यार घालात. थळाव्यांचे गाराणे. आज आमी आसात जे कुंकळे आनी हो जो कुंकळेचो जो नाला आसा, हो नाला तुमी पळयले आसतले कितलोसो तेंप जालो हो डिसिल्टिंग केलना, हो निवळ केलना. आनी हेजे खातीर आतां हो साम भरोन आसा. हितून बॉटल सोडयल्यात, सगळी नाका आसले झाडां जाले कडेन आसा. ही बेगीनच निवळ करची म्हूण लोक मागतात. कित्याक जर ह्या पावस पयलीं जर हो जर निवळ केलो ना जाल्यार हांगा उदक भरतलें. आनी मेन म्हळ्यार हांगा हायवे वता, हायवे नॅशनल हायवे 17. आनी हांगा जर उदक भरलें जाल्यार ही नॅशनल हायवे 17 सुद्दां बंद पडटली. त्या कोणाक वचो मेळपाना. आनी हो नाला जो आसा हो बरो डीप आसा आनी हो खरेंच निवळ जावपाक जाय. पूण हो निवळ जालना. हो म्युन्सिपाल्टीन इनिशिएट घेवपाक जाय आसलें, पूण आजुनी कांय घेतला. लोकांनी सांगलां की म्युन्सिपाल्टीक अपील केला की बेगीच्या बेगीन तुमी हो निवळ करचो म्हणून. आनीक लोकांक रिलीफ दे. ना जाल्यार आतां जो पावस येतलो ह्या पावसा पयलीं तो करचो. ना जाल्यार उदक जें भरत जर ह्या हायवेचेर भरता उदक आनीक ह्या हायवे भरले कारणान हांगा गाडी आनी वचपाना. कित्याक ऑलरेडी हांगा उदक भरतातच. पूण हें परतीन अशें कितें जावचें न्हय म्हूण लोकांनी मागला. रामानंद देसायान मुदीर थीक प्रश्न विचारलो. तो म्हणटा, मुंबईचे झोपडपट्टेतलो कसो भर वस्तेत घाण पाताळ्ळी हो नालो नगरसेवकांक दिश्टी कसो पडना. सारके ताचे. स्वच्छ भारत म्हणटात तो होच होय अशें विचारल्यार कितें जाप दितले. पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजीट एक नालो आसा. तो नालो आमगेलो रस्त्या वयल्यान सान फोनांतल्यान तर आमचो न्हंयक हें जाता. तो नालो म्हाका दिसता आतां फुल्ल भरलो आसा कचऱ्यान. म्हाका दिसता कमीत कमी 5 वर्सां जाली दिसता हो नालो साफ केलो जाल्यार. पूण म्हाका दिसता पेट्रोल घालपाक सगळीं कावन्सिलर हिंगा येताय. सगळीं कावन्सिलर पेट्रोल घालपाक येता. तेंगे दिश्टी पडना काय म्हणटा हांव.
म्हाका विचारपाचें कुंकळकारां विचारता हांव हो नाळ दिसपणा हो जर नाळ जर फाल्यां पावसा भरलो जाल्यार आख्खें कुंकळ भरतलें हांव मुन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट करता की हो नाळ बेगीच्या बेगी साफ करचो म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पोलीस खात्याक आपले जापसालदारकेपासून पयस वचूंक मेळना आनी तारखीक शेवटा मेरेन खंयच्याच बेकायदेशीर कार्यावळीचेर कारवाय करून तपास करचो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन स्पश्टपणान सांगलां. दर्यादेगेवयल्या पट्टेचेर बेकायदेशीर वावर आनी ताचे भोंवतणी आशिल्ल्या वादाचेर उत्तर गोंयचो एसपी आनी पर्यटन संचालक हांचे कडेन मेळून तो उलयतालो. पळयात. पुलीस आनी पर्यटन खात्यान मेळोन काम करचें पडटलें आनी दर्यादेगेवेल्यो बेकायदेशीर घडणुको निवळ करपाची खात्री करची पडटली अशें पर्यटन मंत्र्यान स्पश्ट केलें. ताणें टावटाची वळेरी दिली आनी उक्त्यान सॉलिसीट करपी टावटांचेर एके घडणुकेंत उजवाडाक आयिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रस्नांची चवकशी करपा मेरेन पुलीस कितें करतात तें दाखोवन दिलें. म्हजो प्रश्न आशिल्लो की इलिगल टाउट्साचेर करपाक जाय एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आनी इलिगल टाउट्सार जेन्ना एक्शन घेवपाक जाय जाल्यार इम्पॉर्टंट आसा पुलिसेचेर. ते मै तूं करच्या पेक्षा हांवें डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टराकूय आपयल्लो आनी एसपीकूय आपयल्लो ह्यो गजाल्यो उलोवपाक आनी ताजेर फुडें कशें वचचें ताजे विचार कितें आसा. वॉट डज ही फील दॅट द टुरिजम हॅज अ रोल टू प्ले. इफ ही हॅज सम सजेशन्स ही हॅज मोर इनपूट देन यू शूड शेअर इट. सो ही इज द पॅरंट डिपार्टमेंट टू हँडल. बिचार जे टावट असतात तांकां PIRB जो आसता हू रिपोर्ट्स टू टुरिजम डिपार्टमेंट करतात. हे टावट्स बिचार नासतात हे भायर आसतात तेन्ना द पुलीस स्टेशन कन्सर्न हॅज टू एक्ट ऑन द बीच अँड ऑफ द बीच. लेट मी ऑल्सो नॉट गेट इन टू इट. आतां जेन्ना ताणें तो स्टेटमेंट म्हणलो सो आय वॉन्टेड टू हॅव अ क्लॅरिटी ऑन इट कित्याक ताणें म्हणलें टुरिजम हॅज टू सी इट. आतां प्रश्न ते आसा जर्नलिस्टान तो म्हापशेचो ताका विचारलो एकट्यान लडकी चाहिए क्या का म्हणून. केन्ना करता रे तुमी ऐसा कप टाउटिंग हाँ अभी लड़के कौन चाहिए अभी पूछ रहा था ना हाँ पुलिस के सामने ऐसा करता है. सो हांवें एसपीक विचारलो एकूच की तो मनशाक तुमी ताका उबारलो थंयच्यान मागीर कितें केलें खंय व्हेलो आमचे कडेन हाडलो डिपार्टमेंटान हाडलो कितें केलो. आतां तुमी जे म्हणटा टुरिजमा खातीर तो तुमी ताका प्रश्न केलो लडकी चाहिए क्या. हाँ अभी लड़के कौन चाहिए अभी पूछ रहा था ना हाँ अभी लड़के कौन चाहिए अभी पूछ रहा था ना हाँ पुलिस के सामने ऐसा करता है. लडकी खंयची अड्डो खंयचो हो तुमी ताका प्रश्न केलो काय. इन्व्हेस्टिगेट केलो डीड यू पुलीस स्टेशन इन कलंगूट इन्व्हेस्टिगेट इन टू दीस पर्सन नो काय सोडलो काय खंय गेलो हो असले प्रश्न येतात. सो क्वेश्चन ऑफ टाउट illegalities does not end up by saying each other's part. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगशान पंचायत सचिवा वांगडा आपल्या मतदारसंघात बेकायदेशीर लँड फिलिंग संबंधित जिल्लो अधिकाऱ्याकडेन बसका घेतली. व्यवस्थेत दोष आशिल्ल्यानच बेकायदेशीर लँड फिलिंग थांबोवप अशक्य जालां अशें वेन्झी म्हणटा. पळयात. बेकायदेशीर लँड फिलिंगाचेर बसका जाली. बाणावलेच्या आमदारान वेवस्थेक अपेस आयिल्ल्यान तें थांबोवप खूब कठीण जालां अशें सांगलें. फ्लायिंग स्क्वॉड स्टॉप वर्क ऑर्डर दिवपाचें काम करता आसलें तरी दुश्ट लोक आतां तांकां भियेनात खंय. पळयात. अख्खे गोंयभर गोंय विकपा बील काडलो हांवें ती सगळ्यांनी चोयलें असेंब्लीत आनी फ्रॉम दॅट टायम यू कॅन सी की सगळे शेतान वयतींसून गोंयांत लँड फिलिंग चलता. एग्रीकल्चर तूं भोंवलो जाल्यार तुका म्हाका सदां लेफ्ट रायट एंड सेंटर सगळ्याक जमीन पुरयताय. कोण पुरयता कित्याक पुरयता कांयच खबर ना. नो कंप्लेनंट. पंचायत इज नॉट कंप्लेनिंग, सरपंचीज आर नॉट कंप्लेनिंग, नो बडी इज कंप्लेनिंग. बट लँड फिलिंग इज हॅपनिंग इन द fields. Previously, a month back, I had spoken to him, and with that discussion, he conducted an exercise. He has sent the Mamlatars and his department for all the national highways. And national highways जे पण फिलिंग दिसती पडटा ते रिपोर्ट करून ताणें हाडले हांव. सो सिमिलर एक्सरसाइज वी हॅव रिक्वेस्टेड हिम टू डू इट इन ऑल द विलेजीस, and the talati to be held responsible
अँड गीव हीम एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ टायमलायन की तलाटीन रिपोर्ट करपा जाय गांवांत वचून तेणें एक रावंड करपाचो तलाट्याच्या दोळ्यांक तलाट्याक जें दिश्टी पडटा तें इलिगल आहा तेणें रिपोर्ट करचें आनी तेणें रिपोर्ट केलें म्हणजे आफ्टर 30 days द कलेक्टर शूड मेक अ राउंड विथ हीज टीम and compare Talati's report with the actual ground facts. And second thing is, जे भाशेन PWD department has got an app for potholes. I think immediately we need to bring in an app where the complainant cannot be disclosed. The number of the complainant will not be disclosed. And हुई लँड फिलिंग चलत जाल्यार कोणाच्यान फोटो मारपाक आनी त्या ॲपार अपडेट जाता and then the department has to address the issue. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सृष्टी आथानीकार आनी निखिल जल्मी. सुमार 4 वर्सां एकय गस्त घालपी बोट नाशिल्ल्यान निमाणे राज्य सरकारान 5.5 कोटी रुपयांची 15 मीटर वेगवान इंटरसेप्टर बोट मेळयल्या. दर्याकडल्यान येवपी धोक्यांचेर राज्याची राखण नाशिल्ली जाल्यार निमाणे G20 बसकेत सरकारान ह्या खर्चाचो विचार करपा इतलें कारण दिलां. पळयात. G20 बसके खातीर सुरक्षेची आनी सुरक्षा येवजणेचो एक भाग म्हूण गोंय सरकारान दर्यादेगे वयल्या पुलिसांक एक गस्त घालपी बोट दिल्या. गोंय पुलीस खात्याच्यो 9 गस्त घालपी बोटी सगळ्यो कड्डम जाल्यो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज 5.5 कोटी रुपयांची फास्ट इंटरसेप्टर गस्त बोट दर्यादेगे वयल्या पुलिसांक दिली. सावंताच्या मतान अत्याधुनिक शास्त्रां आशिल्ली बरी सुसज्ज गस्त बोट राज्याच्या दर्यादेगेची सुरक्षितताय आनी सुरक्षितताय सांबाळपाक दर्यादेगे वयल्या पुलिसांक मजत करतली. आज 2 चीज का हम इनॉग्रेट कर रहे हैं. वन डिसीजन गोवा शिपयार्ड गोवा गवर्नमेंट को गोवा शिपयार्ड से हम बोट जो पेट्रोलिंग बोट हम खरीद रहे हैं. बीइंग गोवा एज अ कोस्टल स्टेट पेट्रोलिंग की बहुत ही ज़रूरत है. हमारे पास पहले ऑल टुगेदर 9 बोट्स थे लेकिन वो अभी बहुत सालों से यानी यूज़ करने के बाद अभी दे आर नॉट इन यूज. तो अगर हमने जो नई बोट अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ एक नई बोट गोवा शिपयार्ड से खरीदी है टू कीप द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द गोवा स्टेट. इसलिए इस बोट का हम यूज करेंगे. हमारी कोस्टल पुलिस अच्छी तरह से इसका यूज करेंगे. This 15-meter fast interceptor boat has got a specialty. This is the first time in entire country a state government is purchasing a 15-meter boat and handing it over to the coastal police. Otherwise, in all the states, the boats were purchased by the central government and handed over to the states. This boat was made at the estimated cost of 5.25 crore by Goa Shipyard Limited. Goa had 9 boats which due to the completion of shelf life were not able to be used in the water. So we are trying to put them into operation by testing and repair work, and we have also requested Honorable Secretary also to understand it and with that. काही आज बोटीची इनॉग्रेशन करतात एक उत्कृष्ट अशी बोट गोवा शिपयार्डान तयार केल्ली आसा. त्यामुळे आमची सुरक्षीत आनी इल्ली मजबूती आयल्या आनी ती मजबूती दिवपाची काम आमी फुडें चाळणी दिवपाचे प्रयत्न कितें चालू आसतले बिकॉज एकूच अशें आयकूंक येयला ना आनी हळू आतां सुरवात जाल्ली आसा आनी गरज पडल्यार आनी हें करतले काही सुरक्षा कडेन कॉम्प्रोमायज ना. पुलीस खात्यान 3 आयडिया फॉर्ज मायक्रो मनीसबळ नाशिल्ली विमानां वा UAV ड्रोन विकती घेतल्यात जी राज्यभर सुरक्षा सुरक्षितताय गुन्यांवगारीचेर नदर दवरपाक आनी येरादारीची गचमुड्डी उणी करपाक वापरतले. मुख्यमंत्री सावंतान माहिती दिली. आज हम जो ड्रोन हमारे होम डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया है इसका भी इनॉग्रेट कर रहा है. द ड्रोन विल यूज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अक्रॉस द स्टेट. वेरेवर जहाँ जहाँ पे हमें ट्रैफिक कंजेक्शन हो बाकी सब जगह पे जहाँ पे ड्रोन यूज कर सकते हैं वहाँ पे ड्रोन यूज करेंगे और इसका भी सिक्योरिटी पर्पस हमें बहुत अच्छा यूज हो जाएगा. मुझे लगता है द इनॉग्रेशन ऑफ दिस कोस्टल बोट ऑन द G20 के इवेंट से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो कोस्टल सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए ड्रोन और कोस्टल बोट्स इसका यूज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से करे. The unmanned aerial vehicle, there are 3 unmanned aerial vehicles which is bought at a rate of 59.4 lakh. This is purchased under the sharing by central and state, in which central has sponsored, the central government has sponsored under modernization scheme, which is 60% and 40% has been given by the state government. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशिष गोवेकार आणि निखिल जल्मी.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली ग्राउंडाचेर पॅक्स ऑफ नागवान यूथ वेलफेअर SC असोळणाचेर 3-1 अशी मात केली. 14व्या मिनटार पॅक्स ऑफ नागवाचो सौमीत नायकान गोल करून बळिश्ट कामगिरी केली. 36व्या मिनटार बामादेव गरनायकान फायदो घेतलो आनी यूथ वेलफेअर SC असोळणा मुखार आव्हान दवरलें. यूथ वेलफेअरान यत्न करून लेगीत मार्जीन चड आशिल्ल्यान यश आयलें ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि भक्तीपय बाळगी. केरळ आणि मध्य प्रदेशातल्या दर्यादेग वाठारांनी कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान येता त्या दिसांनी राज्यात पावस पडपाची दाट शक्यताय आसा. जाका लागून 14 तारीख मेरेन हवामान खात्यात राज्यात येल्लो अलर्ट जारी केला. 17 तारखे मेरेन हलक्या पावसाचो अदमास आसलो तरी 14 तारखेक गडगडासयत पावस येवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. जाल्यार शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस जातले. बोट धन्याक व्हडलीशी शिटकावणी ना. 17 तारखे मेरेन जोगलांचो गडगड. बेरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा फातोडेर कांय वाठारांनी दव धुके. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.